हाय हॅलो नमस्कार. तुम्ही पळयतात दिवाळी स्पेशल एपिसोड विथ साईदत्त कामत ऑन गोमंतक टीव्ही. सगळ्या पयलीं तुमका दिवाळीची हुनहुनीत परबी. नरकासुराक मारून आम्ही वायटाचेर जैत मेळयले आणि दिवाळी सादर केली. पण ही दिवाळी फक्त एक दिसाची न्ही, तर दिवाळी आणि वो उजवाड सदांच तुमच्या जिवितांत उरचो अशें हांव देवा कडेन मागता. पूण एक गजाल तुम्ही नोट केल्ली जाल्यार म्हाका खबर ना, हांवें जाल्यार सामकें नोट केल्ली. या वर्साचे नरकासूर सामके पेजाद, गिरेस्त, डिझायन सामको त्या भशेन. डोनेशन मातशें चड पावलो न्ही रे. इलेक्शन फक्त 1.5 वर्साचेर येवन तेकला आनी ताजे खातीर नरकासूर आणि राजकारण दोन्ही सामकी मिक्सअप जावन कॉम्बिनेशन बरें जाला. आणि फुडल्या वर्साक हाज्या परस आमकां नरकासूर बरे पळोवपाक मेळपा आसात. देशांतल्या वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी वेगळ्या वेगळ्या शारांनी लोक दिवाळी वेगळ्या वेगळ्या तरेन मनयतात. तशीच गोंयाकय बी दिवाळी पारंपारीक पद्धतीन मनयतात. एक बारीक अशी झलक हांव तुमकां सद्याक दाखयता दिवाळेची. इंग्लिशेन न्ही एक म्हण आसा, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. एक्चुअली तशें जर पळोवपाक जर वचत, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज मनशालो कर्मा, मनशाली पापां. पूण दिवाळेच्या वेळार वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज सोनपापडी. काल म्हगेली मावशी म्हाका सोनपापडी घेवन आयली. खंयची सोनपापडी? तीच सोनपापडी जी हांवें 4 दीस पयलीं म्हज्या मामाक दिल्ली. आतां जालें अशें, म्हज्या मामान ती सोनपापडी व्हेली, दुसऱ्या मामाक दिली. दुसरे मामान ती सोनपापडी काडली, म्हज्या व्हडले मावशेक दिली. व्हडले मावशेन ती सोनपापडी काडली, म्हज्या दुसऱ्या मावशेक दिली. आणि दुसरी मावशी तीच हांवें जी पळय मामागेर सोनपापडी व्हेल्ली ती घेवन परती म्हज्या म्हऱ्याक आयली. म्हणजे वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज सोनपापडी ओनली ड्युरिंग दिवाळी. सोनपापडी देते सब है, खाता कोई नहीं. जेन्ना पळय खंयचे सण येतात तेन्ना सगळे मंत्री आमदार एकामेकाक परबी दितात. आमचे गोंयचे मंत्री आमदार तर व्हॉट्सएप कॉल किंवा एक बारीक सारीक फोन करून परबी दिता आसतले. पूण आमचो दोतोर मात वर्सान वर्स मोदीजीक व्हिडिओ कॉल करूनच परबी भेटयता, खास करून दिवाळी आसता तेन्ना. आणि ह्याही दिवाळीच्या निमित्यान आमच्या दोतोरान मोदीजीक फोन केलो, व्हिडिओ कॉल केलो आणि ताजी एक बारीक अशी झलक हांव आतां तुमकां दाखयता. पळोवया दोगांयच्या मदीं कितें उलोवप जालें तें. नमस्कार प्रमोदजी, हैप्पी दिवाली. नमस्कार मोदीजी, हैप्पी दिवाली तुकाय भी. बताइए गोवा में क्या हाल है? मुझे घर स्कीम के बाद सुना है कि इस दिवाली पर आप गोवा के लोगों के लिए एक नया तोहफा भी लेके आए. म्हजे घर जाले मोदीजी. या दिवाळेक आमी गोंयकारा खातीर नवी स्कीम जाहीर करता. म्हजे घर स्किमी फाटल्या नवी स्कीम जावन आसा म्हजी बायल. मतलब मुझे घर स्कीम के अंतर्गत जिनके घर इलीगल थे वो आपने लीगल करवाए. मुझे बायल स्कीम के अंतर्गत जिनकी बीवियां इलीगल है वो. दादा मोदीजी तशें न्ही तें. म्हजी बायल स्कीम म्हणजे एक गोंयकार एक बायल. पुरो खंयचोच गोंयकार आंकवार उरपाक जायना म्हणून तर म्हज्या सरकारान ही स्कीम काडलेली आसा. दिवाळी जातकूच तुळशीचें लग्न जातलें आनी मागीर सगळ्याक लग्न आमकां पळोवपाक मेळटली. आनी हेज्याच निमित्यान म्हजो खंयचोच गोंयकार आंकवार उरपाक जायना, प्रत्येकाचें लग्न जावपाक जाय. हेजी दखल आतां आमचें गोंय सरकार घेतलें. गोंयच्या सगळ्या आंकवार चल्यांक भिवपाची गरज ना. म्हजी बायल स्किमीच्या अंतर्गत सगळ्या चल्यांक बऱ्यापैकी बायल मेळटली, ही दखल आमचे सरकार घेतले. वाह प्रमोद जी वाह, क्या स्कीम है. मुझे घर हो
या मजे बायल हो, गोवा के लोगों के लिए भेवपाची गरज ना। मेरे तरफ से आपके परिवार को, पूरे गोवा के लोगों को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फाटल्या गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक पळय जेन्ना रमेश बाब तवडकर स्पीकर आशिल्ले तेन्ना एक दीस अकस्मात सामको बोवाळ। कोण म्हणटा दिवाळे खातीर हे फोव जाय, कोण म्हणटा दिवाळे खातीर ते फोव जाय, कोण म्हणटा दुधातली फोव बरे, कोण म्हणटा रोसातली फोव बरे। तातूंत भितर कोण तरी उबो रावन सांगता की आमाड्याचीच गरम बरी। आणि अशीच ही भासाभास जी पळय चालू उरली, शी खरें सांगता इट वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग सेशन। आता एक्झॅक्टली कितें जालें हें आमकां आतां दिवाळी आयली म्हणटकीर मातशी याद जाली, तें आतां पळोवया। स्पीकर सर, पयलींच्या तेंपार फोव बरे सामके दिवळ मेळटाले। आज कितें जालां स्पीकर सर, हे फोवांक भितर फातर, मुयो उयो किडे, तांदूळ आनी गंव मिक्स, हे कितें स्पीकर सर हे? म्हणजे सारखे वेचना आसतना तशेंच फोव खाले जाल्यार आमी डायरेक्ट चलयार वचपाचें। आनी सरकार कितें करता, मुख्यमंत्री कितें करता, ताका दिश्टी पडना हे फोवान कितें आहा तें कितें करता। हे पळय स्पीकर सर, तो पळय म्हणटा पळय न्ही, फोव घरा कडेन व्हरतकच कोणूच तशा तशें करून खायना, पयलीं त्या वेचता आनी वेचून जातकच मागीर बऱ्यापैकी पद्दतीन निवळ करूनच फोवाचे जे आयटम्स आसता म्हणजे बटाट फोव जावं दी, दुधातले आसूं दी, रोसातले आसूं दी, हे फोव आमी करता। म्हणजे तेका ते स्पेशल सांगपाची गरज ना। बारीक बारीक गजाल्यो खंय खंय ते फातर बुयो उयो म्हणटा पळय न्ही, ते आमकां पयलींच्यान फोवांनी दिश्टी पडटा आनी ते निवळ करूनच मागीर ते फोव खावपाचे आसता। बरें आहा स्पीकर सर, दुसरी गजाल म्हणजे आमी दिवाळेक जे उठणे पळय लायतात, सुगंधी उठणे म्हणटा, पूण स्पीकर सर ताका वास पुसून येना, आमी ते लावपा जाय म्हणून लायतात। एक कितें गुलाबाचो वास म्हणून आसता, चंदनाचो वास म्हणून आसता। दिवाळी आमची कितें वास सुद्दां सारको येना, ते हांगा घश्टिल्यार सगळें सकल पडटा, म्हणजे न्हावपाक मजा येना स्पीकर सर। आनी मुख्यमंत्री कितें करता ताका कळना ही कसली उठणी बाजारात मेळटा ती। मुख्यमंत्र्यान हाजेर उत्तर दिवंक जाय गोंयकारांक। स्पीकर सर, उठणे जे आसा पळय न्ही, ते बरो वास येवपा खातीर किंवा अशें तशें म्हणून ते कोण लायना। उठणे ते परफ्यूम दितो आनी बॉडी स्प्रे। श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध करतकीर तो घरा कडेन जेन्ना आयलो, आमच्या गोंयच्या पद्दतीन ताका फोव दिले आनी त्याच प्रमाणे न्हाता आसतना तेल लायले आनी उठणे सारयले। हे तुका खबर आसा मरे? हे पयली पद्दत जी आसा ती आमी पाळपाची गरज आसा। वास कसो येता ती पद्दत पाळपाची गरज ना, हांव परत एकदां सांगता। बरें हे सोड। आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न स्पीकर सर आहा। आनी तेंपार लोक नरकासूर पळोवपाक वता, पूण बरें सादरीकरण अशें जालें की ताळयो मारना म्हणून हांवें पयर एकट्याक विचारलें, अरे नरकासूर म्हणल्यार पळयता आसतना ताळयो कित्याक मारना? तर तो म्हाका सांगता, आवयन खंय सांगला कोणाल्या मरणां वता आसतना ताळयो मारपाक जायना म्हूण, नरकासुराचें मरण पळोवपा आयला न्ही रे काय म्हूण तो म्हाका विचारता। हे कितें रे चल्ला कितें रे बाबा? ह्या कसली उत्तरां आनी कसली हांगा फगाळ्या जाल्ल्या। नरकासूर हो वायट आहा हे लोकांक कळपा जाय। बरो न्ही तो स्पीकर सर, तो चुकीचे सांगून विशय डायवर्ट करता, ताका सांग विशय डायवर्ट करूं नाका म्हणून। जे लोक पळय नरकासूर पळोवपाक वता ते पावसात भिजता। तुमकां खबरच आसतलें की हालीं तेंपार नरकासुराच्या राती भरपूर पावस पडटा, म्हणून लोकांक सत्री हातान घेवची पडटा आनी सत्री हातान आसलेल्या कारणान तांकां ताळयो मारपाक मेळना। तो कित्याक कितें उलयता स्पीकर सर? मुगेलो एकटो फ्रेंडांनी म्हाका काल सांगता, आपूण खंय दिवाळे खातीर आनी स्पेशल खंय लायटी खंय विकत्यो घेना, आपल्याचेर जे कोण लोक पळय खंय जळटा न्ही तांकांच खंय आपूण खंय दिवाळे घरा कडेन आपयता, आपल्याला खंय अचिव्हमेंट दाखयता, प्रायज दाखयता, कितें आपूण ट्रॉफी जिखल्या त्यो दाखयता, मागीर ते खंय आनी जळटात आनी तोच जे जळटा पळय न्ही त्याच उजवाडान खंय तागेली खंय दिवाळी आनी इल्ली बरी जाता। वा कितें सांगप रे। ओय कोण रे? हांव नरकासूर। नरकासूर राव रे, तू गेल्लो न्ही रे, परतो कसो आयलो? ओय तू म्हजेर कितें आरागा रे? हांवें कितें वायट केलें तुगेलें? अरे म्हजे हांवें खंय कितें वायट केलें म्हणला? तुवें सगळ्याचें वायट केलें म्हणला। राव रे, हे नाका जाल्लें पळय आज चल्ला। वचत थंय मारामारी, वचत थंय गुंडागिरी, बायलाचेर अत्याचार हे हांव करता?
तुझे सारको मनीस करता. म्हजे भशेन हांव बाबडो काय बरो सादो मरे. चुप, सामको चुप. पळय पळय हे किती तें हो कचरो, ही घाण, सगळे प्रदूषण हे हांव करता, मनीस करता. हे काय न्ही. आज तुम्ही राना वना मारतात, नाका तशी झाडं कापून सैमाची वाट लायतात, वतात ते भ्रष्टाचार करतात, गरीबांक रडयतात आणि मनीसपण म्हणटा ते शेणला. हे सगळे हांव करता, मनीस करता. कोणालाय आवाजान दुसऱ्याक फोन करून फटयतात, करतात, पैसे चोरतात, हे हांव करता. एक्सक्यूज मी नरकासुरा, ते तुवें आतां म्हणलें मात हांव करता दुसऱ्या आवाजान फोन करप ते ताजे फुडलें आनी काय समना म्हाका. चुप चुप सामको. सगळी पापा आणि कर्मा तुम्ही मनुष्य करता आणि म्हाका लासयतात. अरे दिवाळी मनोवपाची असल्यार तुमच्या मनशा भितरलो नरकासूर पयलीं मारून उडयात. म्हाका मारून किती फायदो. तुमचे भितरलो नरकासूर जोडून श्रीकृष्णाक जागो करात, सैम राखात, जागे जमनी राखात, रस्त्याचेर कचरो उडयनाकात, बायलां कडेन वायट नजरेन पळयनाकात, भ्रष्टाचार करनाकात. एक दीस न्ही, सदांच दिवाळी आणि उजवाड येतलो तुमच्या घरादारांक. हो आनी कसलो नरकासूर रे बाबा. हेच पळोवपाक उरिल्लें आतां हे नरकासूर येवन आमकां मनशां शिकोवन वचपाचें कितें करपाचें आनी कितें ना तें. आमी मनीस म्हूण केन्नाय सुदारपाचे. आमी आमकां जाय तेच करतले. गेलो मरे काय आसा खंय नाल्यार. तुम्ही सगळ्यांनी चाय पे चर्चा आयकले आसतली. तुम्ही सगळ्यांनी मन की बातय आयकले आसतली. तुम्ही सगळ्यांनी बाकी सगळ्यो ह्यो चर्चा त्यो बात हे ते खुबश्यो आयकले आसतल्यो. पूण गोंयचे आमदार आमचे बरोबर पयले फावट करतात दिवाळी पे चर्चा विथ शाहजी आणिक कारीट की बात. नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? म्हजे म्हणणे नरकासूर बंद जावपाक जाय, हे अत्यंत गरजेचे आसा. अरे तो तुका कसो आहा काय विचारता आणि तू ताका डायरेक्टली नरकासूर बंद करा म्हणून सांगता. हे कितें नाका आशिल्लें. कसो आहा काय विचार तेन्ना आपूण पयलीं बरो आहा म्हणून सांगपाक. नमस्ते शाहजी, वो थोड़ा उसका इंटरनल मैटर है. अब डायरेक्टली दिवाली पे चर्चा शुरू करते हैं. इंटरनल मैटर नहीं, वो इंटरनॅशनल मॅटर. आणि नरकासुराचेर बंदी घालप अत्यंत गरजेचे आसा, लक्षात दवरात. अरे ये कितें? ये क्या बात है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये दरकासुर मैं कब से देख रहा हूं, क्या लगा के रखा है? शादी, सबसे पहले हमारे तरफ से आपको हैप्पी दिवाली. मेरी तरफ से, मेरी पूरी गोवा की जनता के तरफ से मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं. अच्छा, तो अभी आप मुझे बताइए गोवा में क्या समस्या है दिगंबर जी? देखिए, समस्या बिमस्या कुछ नहीं है. फक्त ते कितें कार्टाचो मातसो कितें प्रॉब्लेम जाला. ते म्हगेले मडगांवकार म्हजे म्हऱ्या येवन सरास सांगतात की कितें वर्सान वर्स खंय कारीट जें पळय आसा तें खंय घट जायत आसा म्हणून. तेन्ना ते आंगट्यान फोडपाक खंय सगळ्यांक त्रास जाता. तेन्ना हाजेर एक कितें तरी उपाय काडचो अशें हांव शाजी कडेन मागता. कारण दिवाळेक लोकांक ते कारीट फोडपाक भयंकर त्रास जाता. अरे राव रे, कारीट फोडपाक त्रास जाता तातूंत भितर तो शाजी कितें करतलो रे बाबडो? कितें नाका आशिल्लें कितें उलयता रे तुमी? हांव उदळच्यान सांगत आसा, नरकासूर बंद करात. ती आमची संस्कृती न्हय. मागीर पळयात कारीट कशें आंगट्यान फास्ट फुट्टात हें. पळय, एक गजाल सांगता, नरकासुराक कोणूच बरो बळिना. केदोय व्हडलो नरकासूर आसूं दी, ताका कोणूच तोखेना. आमच्या गोंयच्या भुरग्याचें सादरीकरण जें आसा, तेंची कला आसा, ते दाखोवपाचो ते प्रयत्न करता आणि दिवाळे कडेन नरकासुराक जळयता. ताका शोकेसीन घालून कोण दवरना. हांव सुनील बाबाक परत एकदा सांगता, तुम्ही चुकीचे उदाहरण दितात. चुकीचे उदाहरण देऊ नका. राव शाहजी, मेरा आपसे एक सवाल है. लास्ट टाइम आप जब वो गोवा में आए थे, तब वो दिगंबर जी आपके कान में क्या आपको बता रहे थे? ये हमका कहबाग है. हे पळय,
हांवें ताका त्या दिसाक येता आसतना इल्लेशें वांयग्याचें भर्त करून हाडिल्लें आनी मस्गा सांगाचो बरोचो रुचीक असो रोस करून हाडिल्लो आनी म्हगेल्या गाडयेक दवरिल्लो. तो वता आसतना व्हरपाक विसरनाका हें हांव ताका त्या दिसा घरा सांगतलो. कोणी तरी बातमी करून हाडल्या हांव ताका सांगतलो, कोणी तरी बातमी करून हाडल्या तसो जालो. म्हज्या मनाक अजिबात कांय ना. पूण तें आमी घरा कडेन जें पळय वांयग्याचें भर्त आनी मस्गा सांगाचो रोस केल्लो तो शाजीन इल्लो आपल्या घरा कडेन वचून खावचो हें म्हाका मनाक आजोत्यान दिसतालें आनी ताका खंय तें सामकें आवडलें असो ताणें मागीर रकाद धाडलो. ए अरे पुरो रे, शादी आप बोलिए. मुझे कुछ नहीं बोलना है. आपका जो ये सब जो है ये आप पहले खत्म कीजिए, हम फिर कभी बाद में बात करेंगे. नरकासुराचें मातशें मनार घेयात. अरे ऑफलायन गेलो तो, तुमकां पळोवन बरें चे. तर इश्टानो, हो आशिल्लो दिवाळी स्पेशल एपिसोड बाय साई दत्त कामत ऑन गोमंतक टीव्ही. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. आनी वता आसतना आमी दिवाळीच्या निमित्यान ह्या फावट सोपूत घेवया. आमी सोपूत घेवया की आमी ह्या दिवाळेक प्रदूशण करचे नात म्हणून. आमी सोपूत घेवया की आमी सदांच आमच्या सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरतले म्हणून. आमी सोपूत घेवया की आमी सदांच आमच्या सैमाची राखण करतले म्हणून. आमी सोपूत घेवया की आमी सदांच मनीसपण पाळून एकामेकाक आदार करतले म्हणून. आमी जर ह्यो सगळ्यो गजाली सदांच जर पाळ्ळ्यो जाल्यार एक दीस कित्याक आमी सदांच दिवाळी मनोवपाक शकतले. देव बरें करूं.